नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयशी मुखेल खबरो। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कडेन केलें उलोवप दिल्लीक धाडून दितलो अहवाल मंत्री गावडेच्या भवितव्याविशीं दिल्लींतल्यान येतलो निर्णय सांगता प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। एपाचेर आधारीत टॅक्सी आणि बायक सेवा हाडपाक टॅक्सीकारांचो खर विरोध येरादारी खात्यात वचून नोंदयल्ल्यो हरकती मंत्री बाबुशाची घेतली भेट बाबूश म्हणटा रेंट कार आणि रेंट बायकीक लागून वाडल्यात अपघात। बदलत्या काळा वांगडा ॲप बेस्ड टॅक्सी राज्यात गरजेची मंत्री माविनाचो टॅक्सीकारांक सल्लो सध्या फक्त मसुदो तयार केला सगळ्यांक विश्वासात घेऊनच अंतिम निर्णय घेवपाची मंत्री माविनाची माहिती। गोंयांत नवी कसिनो बोर्ड कशेच हाडपाक दिवचे नात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची शिटकावणी मजगती फुडल्या 15 दिसां भितर कॅप्टन ऑफ पोर्ट अँड बोटींचेर काम करपी कामगारांच्या ऑडिटाचो अहवाल करचो सादर पाटकराची मागणी। सुरावले सुकोबाट वाठारांत कोलवा पुलिसांनी धाड घालून बेकायदेशीर एलपीजी सिलिंडर केले जप्त 5 जाणांक केली अटक। आणि आसाम ते सिक्कीम मेरेन हुंवार आणि भूकंपाक लागून 37 जाणांक मरण बचाव कार्य आसा सुरू। आता खबर विस्तारान कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कडेन आपले उलोवप जाला गावडेचो अहवाल दिल्लीक धाडून दिला मंत्री गावडेच्या भवितव्याविशीं आता निर्णय दिल्लींतल्यान येतलो म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता पळयात पुरे बातमी। फोंड्या जाल्ल्या उठाच्या प्रेरणा दीस कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त स्टेटमेंटां केली कामां जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात असो गंभीर आरोप मंत्री गोविंदान केल्लो। गोविंदाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून भाजपान खवदळ पडिल्लो वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून गोविंदाचेर कारवाय करची म्हूण मागणी जाताली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय गावडेचेर कारवाय करतले म्हूण सांगिल्ले। ह्या सगळ्या घडामोडींच्या फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक गोविंदाचोच विशय घेवन दिल्ली गेल्लो गोंया आयल्या बराबर दामून मंत्री गोविंद गावडे कडेन हे संदर्भात बसका घेवन उलोवप केले गोविंदान खंय आपली बाजू मांडली ताचेर आपणी पक्षाची बाजू दवरली हे विशींचो रिपोर्ट दिल्ली पक्ष श्रेष्ठींक धाडून दितलो आनी ताचेर दिल्लींतल्यान फुडली कारवाय जातली म्हूण दामू सांगता। गोविंद गावडे वांगडा मिटींग बीन जावपाची आसा जाली ओके कितें जालें डिस्कशन ताजेर ताणें आपली बाजू सांगली आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा तें हांवें सांगलें पक्ष शिस्तीच्या आडी संदर्भांतल्यान सगळें ताणें आपली बाजू सांगली आनी ताजो जो कितें अहवाल आसा तो पक्ष सृश्टी कडेन धाडून दिता पण ते पक्षाचे ताजी बाजू आयकपाक जाय आशिल्ली म्हणजे कशें वन सायडेड सगळें ती हांवूय नाशिल्लो रात्री आयला आनी आज ताका आपयलो ताजे कडेन मेळप जालें आनी आतां पक्षाचे नेते जे कितें आसा ताचो निर्णय घेतलो। आनी रिशफलाचेर सर कितें हें आसा अपडेट रिशफलाचेर कॅबिनेट रिशफल तो विशय मुख्यमंत्र्याचो मुख्यमंत्री करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर। रेंट कार आनी रेंट बायकीक लागून गोंयांत अपघात वाडले पणजे पाट्यार पळयत जाल्यार 90% पार्किंग ह्याच लोकांनी कब्जायला येरादारी खात्यान ही गजाल पयलींच जाग्यार घालपाक जाय अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता दुसरे वटेन ॲप एग्रिगेटर हाडपाक टॅक्सीकारांनी खर विरोध केलो सोमारा येरादारी खात्यात वचून तांणी आपल्यो हरकती नोंदयल्यो। एक मनीस 15 रेंट कार आणि 50 रेंट बाईक घेऊन भाड्याक लायता आणि घरा बसून सुशेगाद असता रेंट कार आणि रेंट बाईक वाल्यांक खातीरूच टॅक्सीकारांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला ज्या टॅक्सीकारांकडेन एकूच टॅक्सी आसा आणि ताचेरूच तो आपले पोट भरता आसत जाल्यार ताच्या धंद्याचेर परिणाम जातलोच न्ही अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता कितेंय आसूं बाबुशाचो मात सूर रेंट कार आणि रेंट बाईक वाल्यांच्या विरोधात आशिल्लो। Right, left, center, you see all this rent a bike and rent a car. You go and see on Pato. Now I will take you. 90% of the basically which is the parking bay is been taken by these people. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important this thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. I said let us stop this in total rent a bike and rent a car. Now mostly in the coastal belts, you just go and see, you investigate.
one fellow, I have got one taxi. Let us say, I have got one taxi. I have got 15 cars to rent a car. I have got 50 bikes. So what I do, I drive my taxi. I go around. I give one ride I make, and I come and sit down and drink beer at home in the afternoon time. Because after that I don't work, because my other business is running. No. So these people who have got one taxi and who have got two taxis, those are the people who are suffering because of them. My issue is there. So address that issue. That issue should be addressed first. First of all, you need to understand what is this aggregation. And that's the reason I'm saying, if they give them a fixed guarantee. Baba, if I'm telling you, if I have taken a loan and all this thing, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about now. People are worried because of their installments and all that. Banks, the moment you want two installments, you fail, bank comes to lift your car. So I look at it in different things. But most important thing is for the transport department should look back again to visit their rent a bike, rent a car. Go on the bus stop. I have challenged them. Go on the bus stop now, right now. 90% of the parking area is being covered by them. टॅक्सी एग्रिगेटर ॲपाचो मुद्दो घेवन टॅक्सीकार महसूल मंत्री बाबुशाक मेळपाक आयिल्ले. एग्रिगेटर गोंया आयले जाल्यार आमच्या धंद्याक मार बसतलो. तेन्ना सरकारान गोंयान एग्रिगेटर हाडचो न्हय अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. होच मुद्दो घेवन ते पणजेचो आमदार आनी महसूल मंत्री बाबुशाक मेळ्ळे. आमचे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आमचे गोंयकार मग फाल्यां तो कितें म्हणटा ड्रायव्हर्स आनी झूम कार येवपाचे गोंयान आनी तेंच्यांनी भाडी मारपाची म्हणटा तो. आय डोंट नो पळय कशें आहा प्रत्येक आमदाराचे विचार तेका खबर आसतले कितें आहा तो. आमचे जे स्टेक होल्डर आहा हे वोटर तेजे कडेन न्याय मागपाक गेला. तो सपोर्ट करता म्हणून सांगला हेंच्यांनी. तो आतां सपोर्ट कितको करतलो आनी करतलो ते तेजेर डिपेंड आहा. गोंयांत ॲपाचेर आदारीत टॅक्सी आनी बायक सेवा हाडपा खातीर गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां लागू करपाच्या उद्देशान येरादारी खात्यान गॅझेट प्रकाशीत केल्ले. ताका टॅक्सीकारांनी हरकत घेतल्या. टॅक्सीकारांनी येरादारी खात्यांत वचून आपल्यो हरकती नोंदयल्यो. ह्या वेळार कायदो आनी वेवस्था इबाडची न्हय म्हणून मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बदलत्या काळा वांगडा ॲप बेस्ड टॅक्सी राज्यात गरजेची आशिल्ल्याचो सल्लो येरादारी मंत्री माविनान टॅक्सीकारांक दिला. सध्या फक्त मसुदो तयार केला. सगळ्यांक विश्वासात घेवन अंतिम निर्णय जातलो अशें मंत्री सांगता. ह्यान फुडें भायल्या ॲप बेस्ड टॅक्सींक गोंयांत येवपाक दिवचे नात. तुमचो स्वताचो टॅक्सी ॲप तयार करपाची मेकळीक तुमकां आसा. त्या खातीर गरज पडल्यार हांव तुमकां आर्थीक मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मंत्री माविनान सांगलें. बदलत्या काळा वांगडा टॅक्सी चालकांनी बदलपाची गरज आसा आनी ताका लागून राज्यांत टॅक्सी चालकांनी ॲप बेस्ड टॅक्सी वेवसाय आपणोवपाची गरज आसा असो संदेश येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन टॅक्सी चालकांक दिला. राज्यांत ॲप आधारीत टॅक्सींक विरोध जायत आसा. ॲप आधारीत टॅक्सीं खातीर सध्या फकत मसुदो तयार केला. उपरांत सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच अंतिम निर्णय जातलो अशें मंत्री म्हणटा. ह्यान फुडें भायल्या ॲप बेस्ड टॅक्सींक गोंयांत येवपाक दिवचे ना. तुमकां दिसता आसा जाल्यार तुमी स्वताचो टॅक्सी ॲप तयार करपाची मेकळीक तुमकां आसा. गरज पडल्यार हांव तुमकां अर्थीक मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मंत्री माविनान सांगले. एक म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा फॉर एवरीबडीज ओपिनियन इन्क्लुडींग टॅक्सी ऑपरेटर इन्क्लुडींग टॅक्सी फेलोज. आमी ओन्ली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन. इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ नोटिफिकेशन. वॉट इज आवर इंटेंशन म्हणजे आमकां कितें जाय सगळे एपार आयिल्ले कशें येवपाचे कशें बसोवपाचे आमी तांकांय कॉन्फिडन्साक घेतलेच. सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले. सद्या आमचें कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री, पीपल इन टुरिजम ट्रेड, कॉमन मॅन. म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचोन म्हाका फीडबॅक दिता. आमी परत डिस्कस करता. डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता. अंडरस्टूड न्ही. हांव आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना. तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें. देर इज टायम टील 20th of June. हें सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतले. इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल. आतां तें आमी नोटिफाय केले आनी फाल्यांसून जाल्ल्या भाशेन ते तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागलेले आसा वीच इज नॉट करेक्ट. आय एम रेडी. फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे ॲप ऑपरेटर एक गोवा मायल्स आहा तो आसूं हेर कोणा हाडनाका. आमी आपलो ॲप काडटा. हांव वयल्यान सांगलां तांकां ओपनली हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. आय वील फायनान्स यू गेट युअर ओन टॅक्सी ॲप एंड यू ऑपरेट. वी डोंट वॉन्ट टू कम इन द वे. All that I want is technology should be adopted. There should be some record
point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फेरीबोट आणि प्रवासी बोटींच्या सुरक्षेचे ऑडिट जावंक नाशिल्ल्यान कसलीय दुर्घटना घडपाक शकता. 2 दिसां पयलीं बिट्टोणा एका प्रवासी बोटी उसो लागपाची घडणूक घडिल्ली. फाल्यां कसलीय वायट दुर्घटना घडल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उपरासला. फुडल्या 15 दिसां भितर कॅप्टन ऑफ पोर्टान बोटींचेर काम करपी कामगारांचो ऑडिटाचो अहवाल सादर करचो अशी मागणी पाटकारान केल्या. सरकाराक फेरी बोटींचेर काम करपी कामगारांच्या सुरक्षेविशीं कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप अमित पाटकारान केलो. 2 दिसां आदीं बिट्टोणा प्रवासी बोटीक उजो लागिल्लो. फाल्यां आनी खंयचीय वायट घडणूक घडल्यार ताका जापसालदार कोण असोय प्रस्न पाटकारान उपरासला. कॅप्टन ऑफ पोर्टान फुडल्या 15 दिसां भितर प्रवासी बोटींचे सुरक्षेचे ऑडिटाचो अहवाल दिवचो, नाजाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्टान वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घालपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. हे सरकार सगळ्यांचो जीव धोक्यात घालपा आयला. त्या कसिनोचेर नाही म्हणल्यार म्हाका दिसता 500,000 लोक असतात तातूंत एनी गिवन टायम. ज्यो ह्यो वेसल पॅसेंजर वेसल ज्यो टेक फॉर अ टूर ताची कॅपॅसिटी जर 150 आसा तर ते 300 भरतात न्ही. ते चेक करपाक हांचे कडेन कांय मेकॅनिझम ना. एव्हरीथिंग हॅज बीन जम्बो सायज. कित्याक हे सरकार फक्त दोळे धांपता आनी करप्शन. पयशे दी आनी जाय ते कर. पयशे दी आनी गोंय वीक. पयशे दी लोकांचो जीव घे. हेच चल्लेलें आसा ह्या सरकाराचें. आमचो डिमांड आसा ह्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंगा आमी 15 दिसाचो टाइम दिता. ही हॅज टू कम आउट विथ द सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट. ही हॅज टू कम आउट विथ द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑल द वेसल्स विच फॉर whom they have issued licenses. 15 दिसां भितर जर तो ह्या जाग्यार घालना, रेडिओ कम्युनिकेशन घालना, तो जर सेफ्टी ऑडिटाचो रिपोर्ट जर पब्लिकली लोकां मुखार जर दवरना, जो वेसल्स आर नॉट वर्किंग अंडर IRS क्लासिफिकेशन ते जर तो बंद करना, जे 3 ब्रिज आसा तांचेर जर कलर मार्किंग लायट मार्किंग जर जायना जाल्यार डोंट फोर्स अस टू घेराव यू. मजगती गोंयांत नवी कॅसिनो बोट कशेच हाडपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. फाटल्या अधिवेशनात हे कॅसिनोंचे निमणे एक्सटेन्शन आशिल्ल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले. तेन्ना गोंयांत कॅसिनो कशेच येवपाक दिवचे नात अशें पाटकाराचें म्हणणें. आम्ही फाटल्या विधानसभेत मुख्यमंत्र्याचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस कमिटमेंट ऐकले सगळ्यांनी की हे लास्ट एक्सटेन्शन आणि हाच्या मुखार कसलोच कसिनो आम्ही हाडपाक दिवचे ना. हे खुद्द मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर सांगलां. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की कर्नाटकाच्या गांवांत एक खंयच्या मिडियांनी ते हाडिल्ले एक व्हडलो 10 मजलीचो कसिनो बांदून ऑलमोस्ट तो उदकान सोडला. नाव द इंटिरियर काम ताचें चालू. ह्या सरकाराक आमी आव्हान करता की असलो डिसिजन जर तर तुम्ही करपाक सोदता जाल्यार तो आमी ते कसिनो गोंयांत हाडपाक दिवचे ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुरावली बेकायदेशीर रितीन गॅस सिलिंडर भरपी भंगार अड्डेचेर धाड घालून गाडयेन दवरिल्ले 174 गॅस सिलिंडर जप्त केले. या प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी 5 जाणांक अटक केली. पोलीस अधीक्षक अरुण देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाला कोलवा पोलिसांनी ही कारवाई केली. हो भंगार अड्डो फाटीं माते भरवण केल्लो. माते भंगार अड्ड्याच्या धन्यान परतून अड्डो उबारिल्ल्यान ताच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्या अशें सेरावली पंचायतीचो उपसरपंच लेस्ली डोराडवानी सांगलें. स्क्रॅप यार्डांक राती इलिगल फिलिंग कोताले सिलिंडर एकान दवरल्याय हे स्क्रॅप यार्डांक आनी हे स्क्रॅप यार्ड हे थिंगाचें सारकें व्हडलें पोट दृश्ट अशें जालो लोकांक. आनी सुरालेच्या पंचायतीक तरी हें पळोवन वचोना हें कितें जाता तें पळय त्या सगळें घेवन येता इतलें. आनी शेत हें पॅडी फील्ड पयलीं सद्या तरी आनी हे शेतांक नाक जालोल्यो घडणुक्यो हिंगा घोटाय. हेज्या पयलीं हिंगा 2 मर्डर जाले. गोरवां कापताले आनी आजुनूय चलता आसतलें कित्याक शेतांतल्यान कोण येता लोक भितर चोवपाक. आनी हांव पोटार बॉर्डरीचेर फेरावलीं पेर सेरावलीं कोलवा बॉर्डराचेर रावता. आमकां सगळ्यांक दिसता पूण कितें आमकां कोलवा पडटाय. आमी एक्शन घेवपा आयला म्हणलें तुमूय सोन येयले. हे सुरालकारांनी मातशें फुडें सरपा जाय. लोकल पंचायत हांव सुरालकार सगळ्या सुरालकारांक हें करना पंचायत आनी हिंगाची सरपंच आसता तें कळ्ळें लागीं रावता डेटी पॉयंट प्रोग्रामाक. फाटल्यान दिसता तो डेटी पॉयंट प्रोग्राम तेका सगळें खबर आसा पूण कितें एक्शन जायना
तें म्हाका समजना. आमी ऑलरेडी एक टायम गेले डेमोलिशन केल्लें मागीर तेणें आयको बांदिल्लें आनी आमी ऑलरेडी तेगे लायट एंड उदक डिस्कनेक्शन दिलो आहा. पुलीस कंप्लेंटूय केलें थिंगा जायते चलत मेळिल्ली काय आनी आतां तेगे आमी ऑलरेडी आनी सोकस तेका धाडटले तेगे स्क्रॅप यार्ड क्लियर करता. ऑलरेडी लायट एंड वॉटर डिस्कनेक्शन दिलो आहा तेगे. थिंग तेणें सगळे लेबर घायले मागीर स्क्रॅप हे आनी तो कलेक्शन करता गार्बेज दुसऱ्या हितून ऑलरेडी आमी तेका धाडलो आहा. तेका पुलिसान बी तेका ऑलरेडी वयल्लो आनी मागीर आनीकूय मर्डर जालो तिणें पुलिसान एक्शन घेयलें तेजेर तेजो पसून जाता तेका कलेक्टरा बी दिले सगळे डिपार्टमेंटा आमी दिला कन्सर्न डिपार्टमेंटाक एक्शन घेवची. कोलवा पुलिसांनी आज सकाळी फातोर्डेचेर 5 वरांच्या सुमार हांगा रेड मारली. हे सुकोबाट हे शेतांक बानार म्हणटात सुरावले थंय आनीक हांगा एक इलिगल जे गॅस स्टोर करताले LPG गॅस स्टोर जावं फिलिंग करताले हांकां अरेस्ट केल्ले आसात आनी तांणी जवळ जवळ 80 ते 90 सिलिंडर सद्याक तांचे कडेन तांकां सापडिल्ले आसात. 2 गाडयो हांगा आशिल्ल्यो. ही सगळी जी कारवाय आसा ती PI अरुण देसाय हाजी मार्गदर्शना खाली जाली आनी तांकां सुत्रां कडल्यान हांगा अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हांगा इलिगल स्टोरेज आनीक त्या भायर थंय फिलिंग जाता म्हणजे जो भरिल्लो गॅस आसा तो खाली गॅसा भितर थंय रिफील करतात आनी दोनी गॅस हाफ हातूक वजन कमी आसून सुद्दां हे गॅस मागीर लोकांक विकताले. अशें हे रॅकेट जें आसा तें कोलवा पुलिसांनी आज बस्ट केल्लें आसा. सद्याक हाजी फुडली जे इन्क्वायरी आसा ती चालू आसा. तांचे कडेन विचारप म्हणजे खंयच्यान हे गॅस हाडटाले हाजी सगळी म्हायती कोलवा पुलीस सद्याक इन्क्वायरी चालू आसा. 2 गाडयां भितर हे गॅस आशिल्ले आनी हो एक स्क्रॅप ऑर्डर आसा हांगा फाटल्यान शेतांक भितर स्क्रॅप ऑर्डर केल्लो आसा. ह्या हातूंत भितर जवळ जवळ 5 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हे 5 जाण आसात ते सद्या म्हायती मेळटे प्रमाणे राजस्थान ह्या गांवांतले आनी हे हांगा मायग्रंट हांगा रावताले. तेच बरोबर हांगा मोठ्या प्रमाणात स्क्रॅपाचो ऑर्डर आसा तोय बी म्हाका दिसता इलिगलसो दिसता. पंचायतीचें कांयच परमिशन ना. गोमंतक TV खातीर मडगांवचें नांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. आसाम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशात हुंवाराक आणि भुंयकांपाक लागून 37 जाणांक मरण आयलें. सिक्कीमांतल्या लश्करी शिबिरांत आयतारा सांजे वेळार 7 वरांचेर उटंगाराचो पावस पडल्या उपरांत भुंयकांप जालो. हातूंत 3 जाणांक मरण आयलें आनी 6 सैनीक बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती सोमारा लश्करान दिली. सिक्कीमात उटंगाराचो पावस पडल्या उपरांत लष्करी शिबिरात भूकंप जालो. ह्या भूकंपात 3 जाणांक मरण आयलें आनी 6 सैनीक बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती लष्करान दिली. बेपत्ता आशिल्ल्या सैनिकाचो सोद मोहीम सुरू आसा. फाटल्या 4 दिसां सावन सिक्कीमा सयत ईशान्येकडल्या राज्यांत घोग्यांनी पावस पडपाक सुरू आसा. उटंगाराचो पावस आनी भूकंपात सुमार 37 जाणांक मरण आयलें. आसामात आयिल्ल्या हुंवाराक लागून 3.64 लाखां परस चड लोक प्रभावित जाले. ब्रह्मपुत्रान बरका सयत 10 व्हडलो न्हंयचो प्रवाह वाडत आसा. मणिपुरात 19,000 परस चड लोक हुंवारा लागून विस्थापीत जाले जाल्यार 3,365 घरांचे नुकसाण जाले. त्रिपुरांतल्या 10,000 परस चड लोकांची जीण विस्कळीत जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पणजी विकसित भारत का अमृत कालाचेर बसका जाले उपरांत मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयांचेर जाणून घेवपाक पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांक घेराव घालो. मुख्यमंत्र्यान मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर उलोवप टाळ्ळें. प्रधानमंत्री मोदी सरकाराचो 11 वर्सांचो कार्यकाळ आनी सेवा सुशासन गरीब कल्याण हांचेर भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम कार्यक्रमाच्या नियोजनाचेर उलोवपाक आयिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पणजे विकसित भारत का अमृत कालाचेर बसका जाल्या उपरांत मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयांचेर जाणून घेवपा खातीर पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक घेराव घातलो. मुख्यमंत्र्यान मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर उलोवप टाळ्ळें. प्रधानमंत्री मोदी सरकाराचो 11 वर्सांचो कार्यकाळ आणि सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाचेर भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम कार्यक्रमाच्या नियोजनाचेर उलोवपाक आयिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अरे अध्यक्ष सगळी मीटिंग ब्रीफ करतालो सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचे आमचो 11 साल मोदी गव्हर्मेंट
सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाजेर आमचे पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम एक्स MP हे सगळो कार्यक्रम सांगपाक आयिल्ले. ते पुराय कार्यक्रम स्टेटीत कशा पद्दतीन जातलो हे तुमकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करतले. ताची कार्यक्रम डबल इंजीन सरकारचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सेलिब्रेट करपाचो. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि मंत्री गोविंद गावडेच्या राजीनाम्याचो निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्षाचो अशें भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम हांणी म्हणलें. मंत्री गोविंदा कडेन उलोवन अहवाल पक्ष सृश्टी कडेन धाडला अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचें सांगलें. मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि मंत्री गोविंद गावडेच्या राजीनाम्याचेर विचारल्यार तो भाजप प्रदेशाध्यक्षाचो निर्णय अशें भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतमान सांगले. वो हमारा विषय नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का विषय, वो देखेंगे. पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा था, सेंट्रल लीडर्स की तरफ से. सेंटर वाले जब बोलेंगे वो निर्णय कर लेंगे. पर कुछ डिस्कशन हुआ आपके साथ, क्योंकि नहीं, मैं तो आया हूँ, इनको काम देने के लिए आया हूँ. मंत्री गोविंदाच्या वादग्रस्त विधानाबद्दल मंत्री गोविंद गावडेकडेन उलोवप केला आणि हाचो अहवाल पक्षश्रेष्ठींकडेन धाडला अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. तुमकां आयज मेळ्ळे कितें चर्चा जाली, कितें विशय ज्या 25 तारखेक जो विशय जालो त्या दिसा हांवूय गोंयांत नाशिल्लो, तो थेट आवाज जालो. म्हणटकीर ताची बाजू आयकपाक जाय. ताची बाजू हांवें आयकून घेतली आनी मेळ्ळो तांकां, मेळूच नाशिल्लो. त्या दिसा एक्चुली फोन केल्लो हांवें मेळपाक जाय म्हणून. मानिल्ले तेंय नाशिल्ले, हांवूय नाशिल्लो. आनी तांकां कितें सांगपाचें सगळें सांगलां आनी जो कितें तांची बाजू आसा आनी पक्षाची बाजू आसा त्या संदर्भात जो कितें रिपोर्ट आसा, अहवाल आसा, तो श्रेष्ठी कडेन पर्यंत पावतलो. आतां जो स्टेटमेंट केला पळय, कितें 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 सांगला, कित्या खातीर कितें ताणें सांगलें खंयच्या कॉन्टेक्स्टान आपूण थंय उलयलो आनी कितें कितें आसा तें आपली बाजू मांडली. प्रत्येकाक लोकशाहीन अधिकार आसा प्रत्येकाक आपली बाजू मांडपाची. पण त्याच बरोबर पक्ष जो आसा पक्षाच्या हातून आमी जर गावणा कुणबी वेळीप हांच्या चळवळीत आपणे महत्वाची भूमिका बजायल्या अशी खंत सभापती रमेश तवडकरान उक्तायली. मध्यंतरी उठान काडिल्ल्या पुस्तकात म्हाका व्हिलन केलो, ह्या सगळ्याची कीव आयिल्ल्यान आपणे सगळे सोडून दिले असो खुलासो सभापती रमेश तवडकरान केलो. या सगळ्या आंदोलनांतल्यान जर जबाबदारी म्हणजे आंदोलनाची पूर्ण समाजाची नाडी आणि प्रत्येक मनशाच्या संदर्भातली कल्पना जर म्हाका आसा, हांव आंदोलनात जर एक पडत आसतना आसा न्ही, हांव शाणत पासून ह्या कम्युनिटीच्या सगळ्या आंदोलनात आसा. म्हणजे गावडा वेळी कुणबी त्या गाकुवेच्या चळवळीक हांव आसा आणि तातूंत सगळ्यात अहम भूमिका, मेजर भूमिका म्हाजी आशिल्ली म्हणजे गाकुवेच्या चळवळी आसा. आणि तुमकां खबर आसा उठाच्या आंदोलन कोणी तातूंत हे घेतलें आसा न्ही, ती उठाच्या आंदोलनाची सगळे प्रकारची गजाली आसा न्ही, काणकोण पासून जाल्यो आदर्श युवक संघाच्या साकून म्हणजे काणकोणांतल्यान प्रारंभ जो आसा आदर्श ग्राम आसा न्ही, सगळ्या प्रकारच्यो मिटिंगा आनी बाकी सगळें आसा न्ही, त्यो मिटिंगी जाताल्यो. त्यो मिटिंग्यो प्रियोळांक कितें जायनाशिल्ल्यो, त्यो मिटिंग्यो फोंड्या कितें जायनाशिल्ल्यो. आणि त्या मध्यंतरी काळांत जे आसा न्ही, ह्या सगळ्या आंदोलनांतल्यान की मध्यंतरी पुस्तकान जे बरयलें गेलें आसा न्ही, की दोन नेते हिरो आणि रमेश तवडकर थी विलन अशा प्रकारची गजाल घडल्यो. त्यामुळे विलन तुम्ही वाचून पळया. आणि ह्या सगळ्या गजालींची कीव येयल्ली म्हणून हांवें तें सगळें सोडलेलें आसा. आणि म्हाका मना पासून आज आनंद मेळटा. श्रमदामा सारके कार्यक्रम काल पासून हांव एक नवीन योजना लॉन्च केला. म्हणजे नीट आणि दीस हाजे खातीर आसा न्ही, एक ग्रामीण भुरग्यां खातीर फ्री एज्युकेशन दिवप आणि त्या प्रमाणे ते कायमस्वरूपी सेंटर सुरू करपाचो न्ही. म्हणजे आज म्हजे कडेन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसल्या कारणान आसा न्ही, की ताचो फायदो आसा न्ही ग्रामीणांतल्या शेवटच्या भुरग्याक दिवपाक जाय. म्हणजे तो डॉक्टर जावचो, इंजिनियर जावचो, ह्या सगळ्या प्रयत्न सुरू केले आसा. आमी अनेक गजाली सुरू केल्यो आसा न्ही, की त्यामुळे ताका म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या म्हणजे आपल्याला सोडटकच जे आसा हांव सुटी जालो. एक लास्ट प्रश्न, तुम्ही स्पीकरूय आसा. आजोशीत प्रिस्कॉन मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवपाक थळावो आमदार विरेश बोरकाराचो हात आशिल्ल्याचो दावो आपान केला. गोंय वाचोवपाची भाशा करपी आर्जीस आपल्याच मतदारसंघात मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिता असो आरोप आपान केला. मजगती आर्जीन आजोशी मंडूर पंचायतीचो तेंको फाटी घेतिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकारान सांगिल्ले.
आजोशी प्रिस्कॉन मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवपाक थळावो आमदार विरेश बोरकाराचो हात आशिल्ल्याचो दावो आपान केला. त्या भायर आदल्या पंचायत मंडळान ह्या प्रकल्पात कोट्यावधी रुपयांचो घोटाळो केला. माजी सरपंचान मानधन म्हणून फ्लॅट स्विकारिल्ल्याचोय आरोप आपाचो फुडारी रामराव वाघान केलो. गोंय वाचोवपाची भाशा करपी आरजी आपल्याच मतदारसंघात मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिता असो आरोप आपान केला. मजगती आजोशी मंडूर पंचायत मंडळान आपल्याक विश्वासात घेनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान आरजीन पंचायतीचो तेंको फाटीं घेतिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकारान शेनवारा पत्रकार परिशदेत सांगिल्ले. डिक्लेअर केले की आमकां खूब तेंप कांयच खबर नाशिल्ली की ह्या पंचायतीन एकाच दिसा इतक्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट 96 सर्टिफिकेट दिल्या. आपल्याक ते कांय तांणी कन्सल्ट करूना आनी तातूंत कितें तरी भानगड आसा अशें आपल्याक दिसला. आपूण सरपंचा कडेन उलयलो, आपूण कन्विन्स जावना आनी ताका लागून आपलो आरजीचो सपोर्ट म्हणजे ते क्लेम करता आरजी ताका भायल्यान सपोर्ट करता अशें दाखयता खाता तो आमी फाटीं घेता की ह्या मॅटरान आरजीचो एमएलए बाब विरेश बोरकर हो कंप्लिटली अनअवेअर आशिल्लो काय कितें. आनी जेन्ना ही बातमी पयरूच एका लोकल डेरीन आयली ती बातमी वाचून जेन्ना गोंयभर खळबळ जाली ताका लागून आतां तेणी एक ह्या सरपंचाक गोंयचो बोकरो करून ताजेर सगळे हें घालून ताजेर सगळे खापर पडून आपूण नामनिराळा रावपाचो प्रयत्न करता असो म्हाजो तरी आरोप आसा. हेजे पयलींची जी पंचायत बॉडी आसा ती ह्या कामान चड घुसपल्या तांच्या लागून कोणेच एक्शन घेवना. तांणी इतको भ्रष्टाचार ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत केला की कोट्यावधी रुपयाचो भ्रष्टाचार केला आनी ताका सगळ्याचीच फूस आशिल्ली इन्क्लुडींग गव्हर्नमेंट. आणि लास्ट हांव जो मुद्दम आरोप करता म्हणजे ह्याच इन कंटिन्युएशन विथ दिस की आतांच्या सरपंचाचेर जशी आज हे सगळे जाण तुटून पडल्यात जर तुम्ही पळयत जाल्यार पयलींचो माजी सरपंच आज तो पंचयना त्या सरपंचान ह्या प्रोजेक्टान एक फ्लॅट आपल्या नावार फ्री करून दिला. माझ्या कडेन डॉक्युमेंट आसा, हांव तो आज सांगूंक सोदिना. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टेनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.